गोयच्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर आणि स्पीड गव्हर्नरांक 90% सबसिडी दिवंक मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय तयार जाला। कळंगूटचो आमदार मायकल आणि चर्चिल बुधवारा टॅक्सीवाल्यांचे मुख्यमंत्र्याकडेन जाल्ले बसके उपरांत उलयले। बसकेक उत्तर आणि दक्षिण गोयचे टॅक्सीवाले आशिल्ले। उत्तरेतले टॅक्सीवाले सबसिडीचेर मुख्यमंत्र्याचे लेखी आश्वासनाक रावल्यात। दक्षिणेतल्या टॅक्सीवाल्यांचे कितें ते खंय ब्रेस्तारा थारतले। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर्स आणि स्पीड गव्हर्नर्स घालप चुकना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला। आणि चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला की ऑल दीस थिंग्स ही विल टेक केअर। आणि जो कॉमन इंट्रस्ट आहा आमचो गोंयकारांचो जे टॅक्सी बिजनसान आहा 20,000 आमचे गोंयकार हांकां सांबाळपा खातीर हेंचे बिजनसाक एफेक्ट जावंक पारना खातीर बरें सोल्युशन काडया म्हणून आतां साऊथ गोवा टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन आणि नॉर्थ गोवा हे दोनूय एसोसिएशनांनी आपलो डिमांड मांडला आणि आमी सांगला इम्प्लिमेंटेशन ऑफ मिटर 90% सबसिडी मेळपाक जाय। हो डिमांड बाब चर्चिलाचो आनी म्हाजो 90% सबसिडी फॉर मिटर आणि स्पीड गव्हर्नराचेरूय 90% सबसिडी मेळपाक जाय आमच्या लोकलांक गोंयकार आमचे गोंयकार जे हे बिजनसान आहा तांकां मेळपाक जाय। आणि हे चीफ मिनिस्टरान 90% एग्री जाला 10% उरला ते फुडल्या मिटिंगेन जातले। मिटींग एक सगळ्या सॅटिस्फायड जाले पण सारकें पयली येयले म्हणून मात सारकें सॅटिस्फायड जावपाक न्हू पूण सद्या आमी आयकून घेतलां आनी एक्सेप्ट केलें उत्तराचो आनी कितें आनी बारीक उरलां तें मागीर चोवपाचें आतां सांगता 10 दिसां भितर आमकां ताणें न्यू हे करतले इम्प्लिमेंट करून आपयतले आणि ते डिजिटल पे घालपा जाय। सरान सांगला डिजिटल घालपा पडटलें आणि ही आमची स्पोडिमीटर बी घालपा जाय कित्याक कोर्टाचें फायनल जालें। आतां ते कशें घालपाचें आनी कशें करपाचें तो आमकां सर आमकां एक 10 दिसां आमकां आपूण आमकां सगळें क्लियर करतलो। सीएमान कितें सांगलें पयलीं ड्राफ्ट करता म्हणलें ड्राफ्ट करता आनी म्हाका एक मायकलाक आनी विजया दाखयता आनी कोणी आमदार ताका आनी मागीर आमी तांकां सांगतले ते मागीर तेन्ना हें करतलो आनी तांकां आपयतलो आनी हें करतलो। वजन माप खात्यान सांग्यार बेकायदेशीर सामान विकतल्यांचेर कडक कारवाय सुरू केल्या। रेडीमेड गारमेंट आणि बाकीच्या सामानाचेर गिरायकाच्या नजरेन महत्वाची म्हायती ना म्हूण तांचे सामान जप्त केलें। सांगे बस स्टँडार तशेंच धारबानोड्या खात्यान धाडी घाल्यो। म्हयन्याभरात खंय 50,000 माल जप्त केला। ते शिवाय 30,000 फायन मारल्या। Today carried out random inspection at Sange bus stand and we checked the traders who are dealing in ready-made garments, for which today we had gone to visit of 2 shops and there is displayed for sale some ready-made garments which did not have the mandatory declaration as per the legal metallurgy package commodity rules 2008. So these goods were seized and detained for further investigation. Also on 16th, that is last Thursday, we had carried out such random inspections in Kolya of Darbandara Taluka, and wherein we had we have booked 5 cases, of which one is a packaged commodity sale dealing in the ready-made garments, and other 4 are for enforcement cases, in which we had booked capacity measures and the mechanical weighing scales along with the electronic weighing scale as well. And such random inspections will be carried out periodically from time to time. For the cases booked for this month, the total value of goods that has been seized is worth ₹50,000. And as far as the compounding cases for compounding fees for the enforcement cases is around 30,000. Next step is the traders will receive the memorandum based on which they will have to pay the compounding fees to them. Then after the release order, these goods will be released to the traders. As far as these goods are concerned, some of the traders have already produced the invoice purchase bills which were of the goods seized by from them, and based on which we will even book the manufacturer and packers as well. And this type of inspections will be carried out from due course in time to time and over a period of every month. घेऊया कमर्शियल ब्रेक।